डिसिजन घेतला एज फार एज लायसन्स फीयाचेर बघितलं नो आयज आमचो ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन हांवें डिस्कस केले की आमचे लोकल लोक जे कोस्टल बेल्टार रावतात तेणी एक रूम, कोणाचे 2, कोणाचे 3 अप टू 1 to 10 रूम्स डी कॅटेगरी जी गेस्ट हावसां येतात ती डी कॅटेगरीची गेस्ट हावसाची लायसन्स फी आहली 600 रुपीज इतली इयर्स. आतां ती 4800 येयल्ली म्हणजे रिवायज करपाक सगळी ABCD 5 स्टार हॉटेल्स, 4 स्टार 3 स्टार आनी मागीर आमचे डी कॅटेगरी जी आहा गेस्ट हावसां 1 to 10 रूम्स तांकां लायसन्स फी जी 600 रुपया आहली ती 4800 केली. ते आमी चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केलो आयज बाबू आजगांवकारानूय सांगले ताका की आपल्या कडेन पिटिशन येयल्लें आहा, TTAGचे पिटिशन आहा, लोकल लोकांचे पिटिशन आहा आनी म्हाजेय कडेन सगळे आमचे कलंगूट कांदोलीचे लोकल लोक तशेंच साऊथ गोवाचे थोडे लोकल लोक म्हाका टेलिफोनिकली सांगलेले की हे पयशे खूब वाडले आनी फॉरेन ट्युरिस्ट येवंक ना आनी तेंचे रुमांनी जे लोक येता ते फॉरेन ट्युरिस्ट येता आनी ते व्हेरी नॉमिनल चार्जिसाक रावता ते आनी ते 3 म्हयन्याकूच रावता वो 4 म्हयन्याक. जस्ट फॉरेन ट्युरिस्ट जेन्ना तुज्या घरा येवन रावता एज अ पेईंग गेस्ट हावस तुजे कडेन लायसन्स आसपाकूच जाय म्हणून ते रेजिस्टर करता आनी दे एक्सपेक्ट दॅट द रेजिस्ट्रेशन चार्जीस शूड बी व्हेरी लेस. सो टुडे द रेजिस्ट्रेशन चार्जीस जे 4800 आहले ते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आयज आमकां एश्युरन्स दिला आनी फायलूय क्लियर केले आयज की ते अमावंट जो 4800 जाला फ्रॉम 600 to 4800 जाला वो ड्रेस्टिकली इन्क्रीज जाला वो तेणे आयज कमी केला अप टू 75%. म्हणजे 4800 आहा तितूनसून 3700 कितें लेस जातले म्हणजे कितें वयलो अमावंट 1200 मेळ्ळो. हय सो तो फारीक करचो पडटलो लोकांक. हें आयज बरें डिसिजन घेतला तेणें इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल, लोकल पीपल ऑफ गोवा, लोकल पीपल ऑफ द कोस्टल बेल्ट. जे कोस्टल बेल्ट आसूं हो कोस्टल बेल्टा भायर रावता इवन गिरी विलेजीन जे कोस्टल बेल्टार ना थिंगा पासून गेस्ट हावस आहा, आमचे पार्रा विलेजीन आहा गेस्ट हावस, आल्दोना विलेजीन गेस्ट हावस आहा. हे जे लोकल लोक गेस्ट हावसां चलयता तांकां हेचो फायदो जातलो. साऊथ गोवा पासून, काणकोण पासून रायट फ्रॉम देर अप टू आरंबोल केरी जे लोकल लोक गेस्ट हावस चलयता तांकां 4800 रुपया केल्या ते आयज 75% कमी जातले. हे हांव ऑनरेबल ट्युरिजम मिनिस्टर आनी एकदां म्हणटा बाबू आजगांवकर की तेणें आयज हो विशय म्हाज्या वांगडा मांडलो चीफ मिनिस्टरा कडेन. असले विशय जेन्ना जेन्ना आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर मांडटा तेन्ना हांव ताका खऱ्यांनीच देव बरें करूं म्हणटा, मिडियाच्या फुडल्यान देव बरें करूं म्हणटा की ही बरी कामां आमचे लोकल लोकांक खंय तरी फायदो जाता पळय ती कामां बरी कामां. हय अदरवायज कोण ना ही कामां तेणें आनीक फुडें करची म्हणून म्हाजी मागणी. थँक्यू.